बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरो दीस प्रितीच्या भावा भयणांक आनी देवाक बसूंक आयलोल्यांक तुमकां सगल्यांक येवकार. स्त्रोत नव्वद वोल्ड 14. दीस उजवाटांत तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हाशें कोर. हे वेळार आमी गायन घेवया. 826 सगलीं आमी एकठांय जावया. पेज 13. सगलीं आमी एकठांय जावया, सगलीं आमी लागीं सरोया. दुनिया देवा वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोवया. तरुणांत कडप दुनिया, जिवितांत सोरूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. तरुणांत कडप दुनिया, जिवितांत सोरूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सोम्या, तूं ह्या पवित्र आल्तारा राजीर आसा. तूं आमचो सोपून मोग कोत्ताय. सोम्या, आख्खो स्वर्ग तुजे जिवंतपणाची मोहिमा आनी किर्ती गाजयता. तूं जिवो मेंढरो सासणाच्या सासणाक स्वर्गार शिवासनार बसून आसाय. मनशाक सोडूंक पातकांतली बापान तुजी कुर्सार बोली केली. तूं पुनर्जिवंत जावन आमचें मोदें सदांच जिवो आसा उंड्याच्या रुपान पवित्र वस्तीन. तूं आमकां पोरो घालिनाय. तूं आमचें कडप, आमचें तारण. आमचो भावा जिवो करून सगल्या मोनान आनी काळजान शिवासनार बसून आसलोल्या मेंढऱ्याक आमी मान बागोवन काल्तिकायेन नमस्कार करुया. सगलीं नमस्कार करुया. हे वेळार गायन करुया. ऑल हेवन डिक्लेअर्स. All heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever he will be the lamp upon the throne. I gladly bow to thee and worship him alone. Forever he will be the lamp upon the throne. I gladly bow to thee and worship him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God.
Forever you will be the lamp upon the throne. I gladly bow to thee and worship you alone. Forever you will be the lamp upon the throne. I gladly bow to thee and worship you alone. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka Jesu. Arga tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Dinwas tuka Hallelujah. Jesu. Hallelujah. 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 आमच्या मागण्याचो विशय तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोष दिता. स्त्रोत 9:4 वळी 19. तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोष दिता. सोम्या, तुवें आमकां नवो दीस फावो केला. आर्गां तुका ह्या नव्या दिसा खातीर. आमची पावलां तुज्या उजवाडान चलून व्हर. तशींच आमची उतरां आनी कोन्यो स्वताच्यो जावं दी. नव्या दिसा आख्ख्या संवसार बदलून नितोळ आनी ताजो केला. तशेंच आमचीं काळजां बदल तुजे सोक्तीन भर. आनी ह्या दिसा तूं आमच्या सांगाताक राव आनी कसलेंच वायट येवंक आमचे सवे निर्मी नाका. कालच्यो चुकी आमच्यो बोगशी आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. आमी सदांच तुज्या बरोबर रावंक आमकां फावो कर. देवाक बसतल्यान सगलीं तुमी ताची स्तुती करात. ताका वाखाणात, ताका दिनवासात, कित्याक ताचो माये मोग तोखता सासणाच्या सासणाक. तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां सर्वदां वडवीक आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. हे वेळार देवाक वाखाणूंक गायन करुया. E13 वाखाणणी पेज 85. वाखाणी देवा बाबा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र आत्म्या, रोजनारा मोहिमा आपणायली ताची वाखाणून ताका सोदांच, तारोका पोंदोंगेन वास, सोडोयली बाबोयन ताचेरूच देवू विश्वास. मोगाच्या आत्म्याक वंदो, काळजाच्या दोलो पावण्या, काळजाचे मानू गायो. जेजू, तुजे सुरशीं आयलोल्यांची गरज तुवें वळखून घेतली. तुजे काकुतीची आनी मोगाची आमी पूर्णपणी भावार्थ धरूंक ना. शेळमोडीं जाल्या, उण्या भावार्थान जियेल्या आमकां भोगोस. भावार्थान तुजे सुरशीं आयलोल्यांक तुवें नवें जिवीत आनी सुटका फावो केल्या. तुका सोदतेल्यांची काळजां तुजें राज येवं दी. सर भोंवती
सोर भोंवती पातकान एकसूरपणान कोंतीन जियेता आनी तुजो मोग आनी काकलूट वळखोंक ना तांकांय तूं बोगोस. आमचे पातकांचे आनी खोटेपणाचे तुजे लागीं आमी बोगसणें मागता. आमकां बोगोस सोमया आनी आमची काकलूत कर. देवाचे काकलूत मागून गायन करुया. I9 जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां, पेज 119. Jesus moja तुझे राव पातयेता, भोगसूंक मोजी इसोगलीं पातकां. दूख हांव दवरतां, न्हीदच्यो हांव करतां, सगलीं पातकां बोगोस म्हूण मागतां. दूख हांव दवरतां, न्हीदच्यो हांव करतां, सगलीं पातकां बोगोस म्हूण मागतां. देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावया. स्त्रोत 9 आनी 4, वळी 18 आनी 19. म्हजो पांय निसोत्ता अशें हांव चिंतां, तेच घडये तुजो माये मोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत हुस्के चोडटा तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोश दिता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं बसुया. नियाळ, मनशांक अस्कोताय आसा. आमचेर कसलेंच दूख पिडा आयल्यार आमी तुट्टांव निराशी जाता. असल्या वेळार आमी कोणाचोय तरी आदार सोदता. अदीक करून बरें बुजवणेचें उतर आयकूंक जाचे वरवीं आमकां समाधान मेळटा. जो मनीस खऱ्या देवाच्या भावार्थान जियेता तोच आमकां बरी दिशा दिवंक शकता. जितले पावट आमच्या काळजांत हुस्के चोडटा, जेजू, आमी तुजेशी आयल्यार तुजी बुजवण आमच्या आत्म्याक सूख संतोश दिता. आमच्या मनान दुबाव वाडटा तेन्ना तुजें उतर आमचें जिवीत नव्यान जिवाळ कोत्ता आनी आमचो बोरमासो वाडटा. आमचे अस्कोतायेन आमी बुडटा. तूं आमचें जिवीत तोंडायता आनी कुशालकाय हाडटा. आमची काळजां उचांबळ जाल्या तेन्ना
कसले कसले राटींनी हुस्क्यांनी आमी भोंवता तेन्ना आमी फकत आमच्या सोम्यांक आमचें काळीज उक्तें आनी रितें करूंक जाता. देखून मातेवाचें शुभ वर्तमान 22 वळी 28 आनी 29 अशें मेळटा. सगलीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी वजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजें जूत तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तो जावन आसा आमचें कडप, आमचें तारण. ताचें आसणेंच पुरो आमचे हुस्को ताच्या मोगान बदलूंक. तो आमचो मोग कोत्ता आनी तो आमकां फटोवचो ना. सगलो वजनाचो भार आमच्या काळजान आनी आत्म्यान घेवन भोवूंक आमकां नाका. आमच्यान तें जेजूचे शांतीन आनी संतोशान बदलूंक जाता. स्त्रोत 118 वळीन आमकां मेळटा. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदूंक अदीक बरें. म्हज्या जिवितांत घडलेली घडणी आनी देवाच्या उतरान म्हाका कशी बुजवण मेवली ती तुमचे मुखार दवरता. कांय वर्सां फाटीं जेन्ना म्हजी भयण सोंपली, तुमी जायतीं जाणां वळखता तिका, तेन्ना आमकां खूब दूख भोगलें. आनी दुकान आमी आसतना आमकां दुसऱ्याचें कितें आयकोंकूय नाका आसलें आनी कितें सांगता तें आमकां पडोंक नासलें. फकत रात दीस आमी रडटालीं. आमचे भयणीक फकत थोडे दिसांची पिडेक सांपडलें. आमची इश्ट मित्रां, आमची गोंयची शेजारी जायतीं ताचे पासत मागतालीं ताका बरें जावपाक, पूण तें आमकां फावो जावंक ना. असल्या वेळार म्हजो भाव म्हणून आमकां, तुमी देवाचेर इतलो विस्वास दवरता, मागणें कोत्ता जाल्यार देवान भयणीक कित्याक साल्वार करूंक ना. आमचें दूख इतलें व्हड आसलें कित्याक आमच्यान तें सावरोंक जायना जालें. आनी कोणूच आमकां कितें सांगल्यार तें आमकां पडनासलें. जायतीं जाणां आमकां बुजवण दितालीं, आमचे पासत मागणें कोत्तालीं, पूण आमी तें बेऱ्या कानार घालतालीं. असल्या वेळार, दुखाच्या वेळार आमी भयणांनी येवजिलें आमी केरला रिट्रीट करूंक या म्हणून. आनी अशीं केरला आमी गेलीं. पूण आमचें काळीज दुकान भरलेलें, देवाचें उतर आमच्या कानारूय आमच्या काळजानूय रिगोवंक ना. अशें करून आमी 4 फावट तरी केरला पावलीं. आनी पयले फावट गेल्या तेन्ना कावन्सिलिंगाक गेल्या तेन्ना कावन्सिलरान म्हाका मॅसेज दिली की तुवें डॉक्टराक भोगसूंक जाय म्हणून. खूब आगोड लागले आनी अदीक रडोंक आयलें, कित्याक दोतोराचे चुकीक लागून म्हजी भयण म्हाका ना जाली आनी वयल्यान आमी भोगसूंक जाय. ह्या उपरांत आमी घरा येयलीं आनी मागीर अशें करून 1 वर्स जाता म्हणून आमी 4 फावट तरी केरला पावलीं. पूण 4थे फावटी जेन्ना आमी केरला गेलीं, सिस्टर मारिना, जी तुमी कोण वळखता जातली, पयलीं ती रिट्रीट दिताली, एक खोडेगांवांत ले पर्सन पवित्र आत्म्यान भरलेली, तेजी एक टॉक आयकता आसतना म्हज्या कानार हीं उतरां सदवलीं. ती अशी म्हणटाली, तुमचो कोणूय मोगाचो मेलो जाल्यार तुमी रडात, दूख करात. पवित्र पुस्तका प्रमाणे 7 दीस व 1 म्हयनो दूख करात. असल्या वेळार म्हाका अदीक रडोंक आयलें. फुडें तिणें म्हणलें, जेजू म्हणटा
तुमचो मोगाचो सदांच तुमचे सांगाताक आसतलो म्हूण जेजून आमकां भासावंक ना. पूण जेजू म्हणटा, आपूण तुमचे सोवें सदांकाल आसतलो, संवसार सोंपोपर्यंत म्हूण आस्वासन दिलां. हीं उतरां म्हज्या काळजांत रोमलीं आनी हांवूच नको म्हाका कितें भोगलें तें. आनी थोड्याच वेळान शांत जालें. तोंड शितोल वारो म्हजेर मारूंक लागलो आनी उपरांत म्हज्या काळजाक घोटाय मेवली आनी म्हज्या रोडण्याचेर विसूर घालूंक पावलें. देवाचें उतर तें, बुजवणीचें उतर तें म्हज्या दुखांचेर विसूर घालूंक म्हाका आदार जालें. आमी शीण कोरी देवाचेर आमचे भयणीक इतले बेगीन कित्याक व्हेली गाय म्हूण. देवाचो गूट देव जाणा. उपरांत 5 वर्सां जाता म्हणल्यार आमचो मोगाचो अपुरबायेचो आंगवणेचो एकलोच भाव सोंपलो. आनीक एक बालो आमच्या भयणाच्या काळजाक रोमलो. आमी परतून दुखी जालीं आनी आमी रडूंक लागलीं. खरी पूण एक फावट भावाचें मरण आमी देवाची खोशी आनी ताची येवजण म्हूण मांडून घेतली. पवित्र पुस्तकांत जिवांच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवोरीकरा लाजार दुयेंत जावन मोडटा तेन्ना मार्ता आनी मारयेक जेजू तांच्या घरा वचून तांकां बुजवण दिता आनी म्हणटा, तुमचो भाव नव्यान जियेतलो. तशेंच 23:4 म्हणटा, काळोखाच्या कोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सुरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका धीर दिता. हेंच देवाचें बुजवणेचें उतर आमचें करून त्याच उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक प्रयत्न करुया. हे वेळार जापापाक आमी गायन करुया. तुज्या हातान R38 पेज 196. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो वासरो. चिलेक मोचे तुझे विणी, शांतीना बोरवसो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो वासरो. चिलेक मोचे तुझे विणी, शांतीना बोरवसो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तू ओतम्याचो, कुबूल सोडवणेचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तू
पातकी रोचने तूच लोयताय तूच मोसो रासा कुर्बाक आकलून पूर्वांताय देवीक जिवितान मोताय पातकी रोचने तूच लोयताय तूच मोसो रासा कुर्बाक आकलून पूर्वांताय देवीक जिवितान मोताय जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कोवण सोडवणेचो जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कोवण सोडवणेचो म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमचो बावाट आनी बोरमासो दवरून कांय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, काल्तिकायेन केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. सगळीं म्हणुया, काल्तिकायेन केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. म्हजे लागीं शिकात. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणेन आनी जाणवायेन वाडोवप आनी देवा उतराची मोडणे वरवीं आपले पोरचेक ओदीक देव जाणवायेन आनी देवाचे शिकवणेन वाडोवंक ओदीक भार घेवंक आनी आकांताक सांपडलेल्या पोरचेची दूख कोश्ट समजून घेवन तांकां बुजवणेच्या उतरांतल्यान समाधान मेळूंक बापाचो आदार आनी बळ मागुया. जबाब, काल्तिकायेन केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजू भाशेन दर एका गरजेवंत भावा भयणी सोवे आमी आमची सेवेंतल्यान जेजूचे समाधानाची हातयारां जावन बापाची कृपा आनी बळ मागुया. जबाब, काल्तिकायेन केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्ता आनी वजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात. आमी क्रिस्ताची पाटलावदारांनी आमच्या जिविताची दर एक घडणी बरी तशीच वायट जेजूक भेटोवन ताच्याच मजतीन सगळे आमच्या कश्टांनी बापाक मानवली जावशी करूं बापाची कृपा आनी बळ मागुया. जबाब, काल्तिकायेन केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. आमची खासगी मागणी काळजान जोणेकल्याची आसा ती जेजूक मुखार उबारुया. जबाब, काल्तिकायेन केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. सगल्या आमच्या कश्टां त्रासांनी आनी अस्कोतायेनी जेजून आपली गोठाय
आनी कुरपेचें बोळ फावो करूंक ताणें शिकयले मागण्या वरवीं बापाची कृपा आमकां मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तायणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गींचे मायेक उलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.